आयतारा सांखळी मतदारसंघात काँग्रेस ब्लॉकान पत्रिका वाटून वेंचणुकेच्या प्रचाराक सुरवात केली। सांखळी काँग्रेस पक्षाची तिकेट कोणाकूय मेळू, मात काँग्रेस पक्षाक सदांच आपलो तेको आसतलो अशें सांखळेचे नगरसेवक धर्मेश सगलानी हांणी सांगलां। ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंग राणे आनी हेर मानेस्तू हजर आसले। आरडीएक्सको खातीर सांखळेच्यान दिनेश करपे। फाटले 3.5 वर्सां आसा। 3.5 वर्सांनी 10 चीफ ऑफिसर, 2 अकाउंटंट, 2 इंजिनियर त्यांची अदला बदली तेंच्यांनी केली। जवळ 14 मिटींग आमी 1200 ठराव घेतले। तेजे एक्झिक्युशन जायना म्हणून आमी एक स्पेशल मिटींग घेवन हायकोर्टान वचपाचें ठरयलें हे सरकाराच्या अगेन्स्ट, कित्याक लोकांची कामां जायना म्हणून। सांखळेकारांक म्हाजो एकूच प्रश्न आहा की आमी गेल्या फावटी ताका 14,000 मतां निवडून हाडलो। 14 लाखाचें काम सांखळीन केलां तेणी जाल्यार सांगचें। कसलो नवो प्रकल्प चालू केला हे तेणी सांगचें। 700 नोकऱ्यो लायल्यो, तेजे लिस्ट जाहीर करचे। आमी आयज सगळे एकटे येवन सगळ्या लोकांच्या मनात प्रश्न पडलेलो की काँग्रेसचो कॅन्डिडेट कोण। आमी पक्षा खातीर काम करता, कॅन्डिडेट खातीर काम करना। आणि जे पक्ष ठरयतले आमकां जे कॅन्डिडेट दितले तेजे वांगडा आमी सगळे बरोबर रावन आमी काम करतले हे सगळ्यांक कळपा खातीर आमी एकत्र येयल्ले आसा। आनी येता ते निवडून बदल जाय ही सगळ्यांक खबर आसा। लोक भियेतात, बायलांक भंय घालतात स्किमी बंद जातल्यो तुमचे म्हणून। हांव सगळी बायलां हांगा खुबशीं बायलां तांकां विचारता, तुमकां स्किमी जाय काय तुमच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो जाय? खूप वावड्यो उठयतात, बोर्ड लायतात, आमचे इतके केले, तुमचे केले। काँग्रेस पक्ष हो जुनो पक्ष, जो विकास ह्या सांखळेन दिसता तुमकां चारी वाटेन, तो कोणी केला, कसो केला, कोणाच्या कारकिर्दीन जाला, काँग्रेसच्या कारकिर्दीन जाला काय आनी खंयच्या फरक, हें तुमी लक्षात घेयात। आज गोंयांत प्रगती जाल्ली आसा। ती प्रगती एका राती भितर जावंक ना, किंवा हे 4.5 वर्सांत करूंक ना। तेंच्यांनी बक्षिसां वचून घेतात की आमी गोंयचे राज्य सगळ्यांत जास्तीत जास्त श्रीमंत, जास्तीत जास्त सुदारले। हे कोणी केलें, कशें केलें हेचो तुम्ही विचार करा। आनी फुडल्या निवडणुकीक आमचे कोणी एक रावतलो हांगा, सगळेच काय रावंक शकना उबे, ताका तुमी मत घाला। आमी लोकांक दाखोवन दिवपाक सोदता की लोकांक पयलींच खबरूच आसा, पूण लोकांक आमी सांगूंक सोदता, लोकां कडेन आमी घरान पावूंक सोदता की आज ही भारतीय जनता पार्टी जी आसा, जी लोकांक फटोवन सत्तेर आयली, ताणें लोकांक खोटी आश्वासनां दिवन लोकांक कशें फटयले हे जनतेक फटोवपा खातीर आज काँग्रेस पक्षान हो चार्जशीट काडलो आसा आनी तो घरान पावोवपाचो आज आमी उपक्रम हांगासर सुरू केला। काँग्रेस पक्ष हांगा तुका जे काँग्रेस पक्षात आसा ते तुमकां कितें जाल्यार लोकांक न्याय दिवंक शकता। जे हांगा सांखळे मतदारसंघात मोठे मोठे प्रकल्प येयल्ले आसा ते खरें म्हणटाल्यार प्रकल्प काँग्रेसच्या टायमारूच येयल्ले, जाल्यार तेंच्यांनी फक्त कांय ना पाटयोच लायिल्ले आसा आनी उद्घाटनां केल्ले आसा आनी कांयच करूंक ना। जो विकास केल्लो आसा तेंच्यांनी आपलो विकास केल्लो आसा। भारतीय जनता पक्ष फक्त लोकांक फटोवन मतां लागीं करतात। आयज तेंचे फक्त तेच प्रयत्न चल्ले आसा।